सुरुवातीचे गायन आम्ही गाऊया. देव आमचो बाप, ए 6 पान 3, A6 पेज 3. देव आमचो बाप, तू मोचो बाप. देव आमचो बाप, तू मोची बोय. जेजू आमचो बाप आणि आमी जेजू सोगी आमी सगली देवा उतोराय गोदाव तेन्ना आमी जेजू सोगी ताचे नांव प्रादितां तेन्ना आमी जेजू सोगी. देव आमचो बाप, तू मोचो बाप. देव आमचो बाप, तू मोची बोय. जेजू आमचो बाप आणि आमी जेजू सोगी आमी सगली. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. कोश नसून मरून पुनर्जीवन जाल्ल्या आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा आणि शांती तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. भयणी भावांनो, आज आमची गोंयची पवित्र सभा रोदोल्फ आक्वाविवा आनी ताची सांगाती कुंकोळेचे मार्तीर हांचो उगडास करता, हांचें स्मरण करता. देवाक आमी दिनवासुया भावार्थाच्या देण्या खातीर आनी हो भावार्थ आमकां मेळचे खातीर न्हूच गोंयां पूण आख्खे संवसाराक जायत्यांनी आपलो जीव दिलो. हो भावार्थ परगट करता आसतना तांणी मरूंक पडलें. जेजूचे 12 शीस आसले, तांतले 11 तांकां मार्तीर मारले. ते रोगशास्ती जाले भावार्थाक गोवाय दिवंक. आमच्या गोंयांत हो भावार्थ परगटतना कुंकोळेच्या गांवांत रोदोल्फ आक्वाविवा आनी ताच्या सांगात्यांनी मरण भोगचें पडलें. ही गोंयची भूंय आपले रोगतान तांणी शिंपली, पवित्र केली. देवाचें राज एक सुपुल्लें बी आनी तें बी एक व्हडलो रूख जाला आनी जायत आसा आनी आमी ताचे खाला सावळी घेता. आमी ह्या रुखाचे वांगडी खुशाल जावया आज आनी आमचो भावार्थ जिवो करून ह्या भावार्थाक सदांच उतरांनी आनी जिविताच्या चालींतल्यान गोवाय दिवं कृपा मागुया. आनी पवित्र रितीन बरे भाशेन वांटो घेवंक आमी असो पातकी म्हूण ओळखून देवान एकामेका लागीं आमचे पातकांचे बोगसणे मागुया. हांव पातकी सोरपदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो गूढ अपराध. हे बसत भाग्योन सदांच सांकवार मारीक सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोरपदवेदार देव आमची काकलूत करूं, सगळीं आमची पातकां भोगसूं आनी आमकां सासणेच्या जिविताक पावूं. आमेन.
मारतुया आमी आमची एक एकल्याची इंतेसमा बापाक उबारुया. पूण किरीत भाशेन मागुया आयचो वाडदीस संभ्रमतल्या पासून आज आपल्या लुगडांचो वर्शीक दीस पाळटल्या पासून मागुया पिडींत आसलेल्या आमच्या भाव भयणां पासून मरून गेल्ल्या भोव करून कोरोना व्हायरस पिडीक लागून जायतीं आमची भाव भयणां मरून गेल्यांत तांचे खातीर मागुया. आमकां सगल्यांक देवान आपली काकुतीन हे पिडींतली राखूंक मागुया. भोव मोगाल बापा रोदोल्फ आक्वाविवा आनी ताचे सांगाती भाव भयणांनी तुज्या मोगा खातीर रोगोत वारून रोगशास्त्रांचो मुकूट जोडलो म्हूण आमी संतोश भरीत जाता. तांचे देखीन आनी विनवणेन आमचो भावार्थ थीर जावं आमचे सुगूण वाडत वचूं आनी कोश्टां ताळण्यां आनी आडकोळी मोदें तुजी बुजवण आनी धीर आमी भोगूंक पावूं. आमचे सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो खरो देव तुजे सभे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजवट चलयता सासनांच्या सासनांक आमेन. जेरेमियास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्परान म्हाका अशें सांगलें, वच आनी पेंटाक बांदपाचो एक रुमाल घे आनी तुज्या पेंटाक बांद, पूण तो उदकान बुडय नाका. सर्वेस्परान सांगलेले प्रमाणें हांवें एक रुमाल विकतो घेतलो आनी तो म्हज्या पेंटाक बांदलो. दुसरे पावट सर्वेस्पोर म्हजे कडेन उलयलो, तुवें विकतो घेतलाय आनी तुज्या पेंटाक बांदलाय तो रुमाल घेवन उठ आनी युफ्रेटीस नदीशी वच आनी थंय एका खोडपाच्या कोणकुलांत तो लिपय. सर्वेस्परान सांगलेले प्रमाणें हांव गेलो आनी युफ्रेटीस नदीशी हांवें तो लिपयलो. जायत्या दिसां उपरांत सर्वेस्परान म्हाका सांगलें, उठ आनी युफ्रेटीस नदी सरशी वच आनी थंय हांवें लिपोवन दवर म्हूण सांगलेलो तो पेंगटा रुमाल घे. म्हणटूच हांव युफ्रेटीस नदीशी गेलो आनी तो पेंगटा रुमाल सोदून हांवें तो लिपयलोलो त्या जाग्यावेलो काडलो. त्या रुमालाच्यो वाद्र्यो जाल्ल्यो आनी तो कित्याकूच उपकारो नासलो. तेन्ना सर्वेस्पराचें उतर म्हाका पावलें. सर्वेस्पोर अशें सांगता, हेच भाशेन हांव जुदाच्या आनी जेरुसलेच्या गोरवाच्यो वाद्र्यो करतलो. म्हजीं उतरां आयकूचे सुवातेर ही नोश्टी पोरसां आपल्या दारूण काळजान चलता. पुरक्या देवांचो पाटलाव करून तांची सेवा करता आनी तांकां भोसता, तर ती पेंगटाच्या निरुपकारी रुमाला परी जातली. कित्याक असो जसो एक पेंगटा रुमाल मनशाक चिटकून उरता, तशेंच जुदाचें आख्खें घोराणें म्हाका चिटकून उरचें म्हूण हांवें येवजिल्लें. अशें उलयता तो सर्वेस्पोर. हे परी ती म्हजी पोरजां
म्हजी मोहिमा म्हजो मान आनी म्हजी व्हडवीक जावंक पावतली आसली, पूण तांणी म्हजें आयकूंक ना. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. तुमकां जल्म दिला त्याच देवाक तुमी आतां विसरतात. म्हणुया, तुमकां जल्म दिला त्याच देवाक तुमी आतां विसरतात. तुमकां रोचल्यात त्या खोडपाक तुमी आतां विसरतात. तुमकां जल्म दिला त्याच देवाचो तुमी आतां उगडास करिनात. सर्वेस्परान हें देखलें आनी आपल्या रागाच्या झाडान आपल्या पुतांक आनी धुवांक ताणें पोरो घाली. जबाब: तुमकां जल्म दिला त्याच देवाक तुमी आतां विसरतात. ताणें अशें म्हणलें, म्हजें मुखामोड तांकां लिपोवन दवरतलो आनी मागीर तांचें कितें जाता तें हांव पळयतलों. कित्याक खरेंच म्हणल्यार ती एक नागोवपाची सोसूत, काळजांत विस्वाशीपण नासलेली असली भुरगीं ती. जबाब: तुमकां जल्म दिला त्याच देवाक तुमी आतां विसरतात. कांयच न्हय ताका देव करून म्हजी आदावोट तांणी पेटयली. कांयच न्हय तांकां धरून तांणी म्हजो राग चडयलो. देखून परजा न्हय तसल्या लोकांक घेवन हांवूय तांची आडवोट पळयतलो. निर्बुद्धीच्या राष्ट्रांक धरून तांचोय राग हांव चडयतलो. जबाब: तुमकां जल्म दिला त्याच देवाक तुमी आतां विसरतात. उद्गार. Sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, soy. Sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, soy. आपल्या रोचना भितर मालगोडी जावंक आमी आपले उदार खोशेन स्वता उतरा वरवीं बापान आमकां आपली मोगाळ भुरगीं केली. Sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, soy. Sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, soy. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान महिमा तुका सुमया. जेजून दुसरी एक वपार घाली. सांसवांच्या बियां सारकें सुर्गींचें राज. एका मनशान तें बी घेवन आपल्या पोरसांत रोयलें. तें खरेंच सगळें बियांवून ल्हान पूण वाटूच. सगळे झाडां पेल्यावून झाडां पाल्यावून उंच जावन ताचें झाड जाता आनी वाऱ्यावेली सुकणीं येवन ताचे कांद्यांचेर वस्ती करतात. ताणें आनीक एक वपार तांकां सांगली. एके बायलेन आमटें गेलें आनी 3 मापां पिठांत तें पुरलें आनी सगळेंच पीठ फुगलें. तेच भाशेन सुर्गीचें राज. जेजून वपारींनी सगळ्यो ह्यो वस्तू पोरजेक सांगल्यो आनी वपारी बगोर तो तांचे कडेन उलयनासलो. वपारींनी उलयतलो. संवसार रुसलेल्या गुपीत आसलेल्यो वस्तू उक्त्यो करतलो अशें प्रवाद्यांनी बाकीत करून सांगलेलें तें खरें जालें. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वागणी तुका क्रिस्ता. भयणी भावांनो, आयचे पयले वाचपांत
देव इस्रायल पोरचेचो कितलो मोग करतालो तें स्पश्ट जाता. जेरेमिया उदेशी देव आपले पोरजेक एक कडक शिटकावणी दिता. हांवें म्हजे पोरजेक विचून काडलेली, हांवें तिका विचून काडलेली. कित्याक? म्हजी मोहिमा, म्हजो मान आनी म्हजी व्हडवीक ती जावंक पावतली आसली म्हूण. पूण ही पोरजां देवाक विसरता, देवाच्या उल्याक कान दिना, आपल्याच वाद्याची जातात. तेन्ना देव जेरेमियास प्रवाद्याक एक कुणान घालता. तो रुमाल जमनीक पुरून दवरलेलो रुमाल, ताच्यो वाद्रो जातात. तेच भाशेन इस्रायल पोरजां म्हजे पोरजेच्यो वाद्रो करतलो असो देव खोद शिडकावणी दिता इस्रायल पोरजेक. बाबा म्हणिनो, आमच्याय जिवितांत, आयच्याय 21व्या शेंकड्याच्या जिवितांत लोकांचे हो आमच्या अशेंच जाता. जायतीं जाणां आमी देवा सोशिल्लीं पयस गेल्या. आमी आमकां जोल्म दिलेल्या आल्फा आनी ओमेगा आमच्या जिविताच्या देवाक, आमचो ओरोम आनी शेवट हे देवाक आमी विसरल्या. आनी देव दिसा ते दिसा आपल्या उतरांतल्यान आमकां आपल्याशी लागीं हाडटा. म्हजेशी याद हो देवाचो उलो आयज पुरान आमकां आयकूंक येता. बाबा म्हणिनो, आमी आमच्या घरांनी आसतना, हे पिळेक आमी फुडो करतना, भिरांतीन आमी चलता आसतना मागुया, सायबा आमी तुजेर पातक केला, आमची काकूट कर, आमची पातकां बोगूस, आनी हे भिरांतींतली आनी हे पिळेंतली आमकां वाट. दुसरी चिंतना आयच्या नियाळाक, आयच्या शुभ वर्तमानांतली आमी घेवया. एकदां खंय एक आवय आपल्या भुरग्याक घेवन एका वडाच्या पोंदाक विसव घेताली सावळेंत. आनी त्या वडाचे खंय धाकटुलें फळ पडलें. तें फळ उक्तें करून खंय आवयन आपल्या पुताक सांगलें, बाबा, ह्या फळाचें, ह्या झाडाचें, व्हडल्या रुखाचें, ह्या वडाचें बी पळय कितलें ल्हान आसा. धाकटुली बारीक गुंटी आपल्या पुताक दाखयली तेन्ना तिच्या पुतान म्हळें, खंय माय, इतलें व्हडलें झाड आनी इतलें सुपुल्लें बी देवान इतल्या सुपुल्ल्या बियांत इतलें व्हडलें झाड जाय अशें केलां. आनी ताच्या आवयन सांगलें, खंय ओय बाबा, ह्या सुपुल्ल्या बियांक इतलें व्हडलें झाड जावपाची ताकद बळ आसा. हें व्हडलें झाड हे धाकटुल्या बियांत लिपुल्लें आसा. बाबा म्हणिनो, देवाचें राज अशें जेजू हे ओपारींतल्यान सांगता. धाकटुलें राज तें जेजून आपल्या 12 शिसांक दोरमृतांक घेवन देवाचें राज संवसारांत इस्तापपाचो वावर सुरू केलो. पूण हे 12 जाण सगळ्याक शिंपडले. थांबून आसतना देवाचे बरे खबरेची तांणी परगटणी केली. ते रावूंक ना, ताणें विसव घेवंक ना. आनी आज आख्खे संवसाराक पवित्र सभा शिंपडलेली आमी पळयता. ह्या धाकटुल्या बियांक जे जेजून आपल्या शिसांच्या काळजांत रोयलें आनी तांणी तें दुसऱ्यांच्या काळजांनी रोयलें, तें व्हडलें झाड जावंक पावलें. हे देवाच्या राजाक इतली ताकद आसली आनी आजून आसा. आमी तर मिसावांच्या गांवांनी गेल्या, दर एक मिशनार, पाद्री आनी गृहस्थी मनीस आनी तशेंच माद्री
आमकां सांगतल्यो देवाचें शेत केदें आसा, पीक कितली आसा, देवाच्या उतराक तांदेलेलो कितलो लोक आसा. आजून पर्यंत बाबा भयणीनो देवाचें राज बांदपाचो वावर सगल्यांचो. आज आमी ब्लेसड आक्वाविवा रोदोल्फ आक्वाविवा आनी ताच्या सांगात्यांचो उगडास करता. आमचे गोंयचे दोतोरय तांणी भावार्था खातीर आपलो जीव दिलो. बिरान धरिनासतना हें देवाचें राज सगल्याक शिंपडचे खातीर आमचोय एक एकल्याचो वावर आनी तेंको जावंक दी. पयले सुवातेर आमची मागणी, दुसरे सुवातेर आमचे सॅक्रिफीस आनी तिसरे सुवातेर आमच्या बऱ्या जिविताची देख दुसऱ्यांक मेळूं आनी दुसऱ्यांनी भावार्थाक वेंग मारूं. आज हे मिसांत वांटो घेता आसतना हें देवाचें राज सगल्याक शिंपडूंक एकूच इंड आनी एकूच गोवडी जाल्यार पुरो म्हूण कोतकोत्यान मागुया. भेटून आमी गायन गावया खालवाराचो योग C20 पान 36 पेज 36, C20 पेज 36. खालवाराचो योग भयणी भावांनो, ही आमची बॅच सोडपदवेदार देव बापाक मानता तसली जाल्यार पुरो मोड मागुया. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या पवित्र देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. कोण वेळा बाप्पा रोदोल्फ आक्वाविवा आनी ताचे सांगाती भाग्योन रॉक्स शास्त्रीच्या कोश्ता मरणाच्या उगडासाक आमी भेटयता ती देणी तूं दोयेन मानून घे. हे बलिदाना वरवीं तांकां आपल्या कोश्टां दोगदां मदें मेळ्ळेलें बोड आनी धीर, तशेंच ताचे वरवीं आमकांय सोर ताळण्यांत विघ्नां मदें गोठाय आनी थीरपण मेळूं. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमची सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमचे देवाक दिन वासुया. आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर्पदविदार आनी सासणेचे देवा, सर्व काळ आनी सर्वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमचेच फायद्याचो रोदोल्फ आक्वाविवा आनी ताच्या सांगाती रॉक्साश्यांनी जेजूच्या पावलांनी चलून आनी आपले रगत मारून तुजी विचित पदवी दाखयली. हे परी तुका गोवाय दिवच्याक आमकां तूं गोड करताय आनी अशें आमचे असोगतायेन क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं तुजें बळ सोपुनायेन तूं परजोळायताय. देखून सर्गीच्या देवदूतां सांगाती आमी पृथ्वे निरंतरी संतोशान तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं, स्वर्ग आनी संसार भरल्या तुज्या वैभवान. ओ स्वर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांवीन येता ताका जय. ओ स्वर्गी तुका जय जय. बाप्पा,
खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणांची जोड तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून इंदेणी आमची पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कश्ट मरण सोसूंक वेळच्या आदीं ताणें उलो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. हे म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेचपरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन बसलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातूंतलें पियात. ही म्हज्या रगताची काल्स, नव्या आनी सस्नीक करोडाचें रगत, पातकेंचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गूड परगुटुया. जेजू मेलो, जेजू जिवंत जाला, जेजू नव्यान येतलो. बाप्पा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. हो जिविताचो उंडो आनी सरवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आम्हा समेस्तां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा, सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वडय. पुनर्जिवंतपणाचो बोरवांचो धरून मेल्यांत ती आमच्या बाबा बरींची काकलत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरसळीत मुखामोल पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची विधी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्यांची अदीक करून हे मिसाचे भेटेंत आपापल्या घरांनी रावून वांटो घेतल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाचे माय सांगाती तिच्या पोती भाग्यवंत सुजे, भाग्यवंत धोरता आमचो आस्कारी भाग्यवंत मिंगेल आनी सर्वकाळी तुका मानवल्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बाप्पा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या ससनांक आमेन. आमचे सर्वंडरा जेजून शिकवलेले मागणे आतां आमी सगळीं बराबर म्हणुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी. आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगस आनी आमकां तळणेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, वायटांतली आमकां निवार. दया करून जिवितांत तुजी सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोबर शानोत रेखता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर्पातकांतली सुटोय आनी सर्वांकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवृत्ती, पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासनान. सुम्या जेजू क्रिस्ता, तुज्या दोन दुतांक म्हळी तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमचे पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बोर्ताचेर दीस घाल. आनी तुजे कुशे परमणी तिका शांती दी आनी तूं तिका एकवटान सांबाळ.
तुझी येता राजू चलयता सासणेच्या सासनान आमेन. जेजूची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांतीची खुणां दिवी. देवाचे शिळे संसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कोर. देवाचे देवाचे शिळे संसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कोर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. स्वर्गीचे राज एका सांसवाच्या बियां भाशेन पुरगूट केल्लो जेजू. देवाचें राज एक आमटे कशें सगल्याक शिपडूंक सगल्याक ताचो थाव मेळूंक हो जेजू आमकां आपल्या जेवणांत पुजता, आपले बरे खबरीचे गोवाय करता. हे जेजूचे जेवणांत वांटून घेतिल्ले आमी सुभागी. सोमया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. उत्मीक कुमनेवाचे मागणे. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां आजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगळे वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव उमोलीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून उत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसतली परी हांव तुका वेंग मारतां, आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सरशिलो कोडसरूंक केदीच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. भावार्थाचे दोडे D5 पान 49. D5 पेज 49. Dista duro, dista tamro soro, showdown Jesus chiku, tache jivero go, bavardache dore, amka dudi Jesus, tuga borun boku. Amka zagoy Jezu, bavardache dore, amka dudi Jezu, tuga borun boku, amka zagoy Jezu. कोरोना व्हायरस पिडे समयार देवाचे काकलुतीक उलोवप. सोर पदवेदार आनी काकलुतसारा देवा, सोडवण दिवंक तुजो हात मोठवो जालो ना, न्हय म्हूण तुजे कान आमचे मागणे आयकूंक भेरे जाले नात म्हूण तुवें आमकां भासायलाय. आमचे विनोंतेक तुजो उतराय दिताय म्हूण तुवें आमकां उक्तें केलाय. संवसाराच्या वेगवेगळ्या देशांनी वेगीं पसरलेले कोरोना व्हायरस हे पिडेची भिरांतीच्या चोपक्यान तुजी भुरगीं सांपडलेलीं आसा. तुज्या उतराची पदवी पाटोय आनी भिरांतीची आनी निराशेची तुफानां शांत कर. बापा, तुजी भुरगीं शांतीन आनी सुरक्षेन जिवचे खातीर ह्या आकांताचेर तूं अधिकार घे. आमकां पेकयता तो देव तूं. ही पिडेक सांपडलेल्यांक पेकय आनी तांच्या कुटुंबांक घोटाय दी. पिडेस तांचो इलाज करता ते वैजकी लोकांक धीर, राखण आनी उर्बा दी. मोर्नाचे तोणेर पावलेल्यांचेर तुजी कृपा आनी आलाशिरो आसूं आनी तांच्या आत्म्यांक विसव मेळूं. पवित्र आत्म्या, ही पिडा नास करपा खातीर एक वखद घडोवन हाडूंक अभ्यास करतात त्या वैज्ञानिकांक तुजी जाणवाय आनी मार्गदर्शन दी. संवसाराच्या बऱ्या खातीर फावो तशीं पावलां घेवंक सरकारी मनशां बसत आमी मागता. सोम्या जेजू,
तुवें अशें सांगलाय म्हूण आमी उगडास दवरता. ताचेर बावार थेवता ते दर एका मनशाचो नाश जायना जावं, पूण ताका सासणीक जिवीत मेळचे खातीर देवान आपल्या एकल्याच पुताक दिलो. इतलो ताणें संवसाराचो मोग केलो. तुज्या शिसां बरोबर आमी उलो मारता, आमकां वाटाय सायबा आमी मोरता. ह्या कांताक लागून तुज्या भुरग्यांचेर भिरांत आनी काळोख येवची न्हय, पूण तांची काळजां तुजे लागीं येवन दी आनी तुजें सोवें तांकां बोरवांसो मेळूं. सो जावन आसाय आमचो आसरो सासणाच्या सासणाक. आमेन. आमेन. प्रार्थुया. मोगाल बापा, सुर्गीचो उंडो घेवन जेजू सोबे आमी एक कूड जाल्या. ताच्या मोगांतली वेगळी सरूंक आमकां केदींच निर्म नाका. आनी रोदोल्फ वाकोविबा ताचे सांगाती रोक्षाश्यांनी रोक्षाश्यांची देख घेवन मोरोपुऱ्यान आमचो मोग केला. ताचे खातीर सर्व कोश्टां अडचण्या अडकळींचेर जैत व्हरूंक आमकां बोल दी म्हूण आमी मागता. तुजे पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेश पाव तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आनी सर्वपदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून या जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. शेवटाचे गायन गावुया. ई 10 सर्वेस्पराक आर्गां दियात. पान 202. E10 पेज 82. एकाच भावार्थान आमी चलच्या, आपल्या मोगाचे गोवाय जावच्या. आपणा सारकेली आमी वाडच्या, घालता काडचा